Ergando Casumien Gesù, Hoglapto Casumien Gesù. Gesù Cristo de moga chbao benino तुमका सर्वांक सिराकाच्या ग्रंथाच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळूंक येताव आवास्वर 5 हांगा दोन विशय आमी आयकताव. पयलें ग्रेस्तकाय आनी घरवो आनी दुसरें उलोवण्यांत शाणेपण. ओळ 1 तो 15 पर्यंत ह्या आवास्वरांत आमी वाचया. ताचे नियाळ करया आनी आमी देवाची आशिर्वाद मागया. एक गडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बाबा तुका गांवगळापणी वाकाणे दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवचे वखदां आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. जें कितें उणें पडलां आमकां तूं भरती करून दी. ह्या सिराकाच्या ग्रंथांत आमी पळयन करचे वखदां ही शिकोवन आमकां भलायकी हाडून दी. तुज्या मेटांनी समकोवंक कृपा लाबून दी. पवित्रत्म्यान द्वारे आमी आमचें जिवन जिवंक प्रेरण जावं दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेवया आमी आवास्वर 5 सिराक. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका, वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगां प्रमाणें जियोंको तुज्या वंदोवण्या फाटल्यान वचनाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्परो तुका क्यास्त लायलेल्या बागार रावचो ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्पर भोव सोंसणीक. बोगसाणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पातक करिनाका. ताची काकूळ तूं ओडू आनी सगळीं म्हजी पातकां तो बोगशिता अशें म्हणनाका. कित्याक काकूळ तनी क्रोध दोनूय ताचे कडेन आसात आनी पातक्यांचेर ताचो राग पेट्टा. सर्वेस्पराशी परतून येवंक गळाई करिनाका. आज ना फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटीं घालिनाका. कित्याक औचित्य सर्वेस्पर असो राग पेट्टलो आनी केस्तेच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. अन्यायान जमयलेल्या ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना. उलोवण्यांत शाणेपण. हर वाऱ्यांत वासोड नाका, हर वाटेन चलनाका. तुजे समजणेंत धीर राव आनी एकाच उतराचो मनीस जा. पूण विचार करून जाप दी. सांगूंक जाय तें तुका कळीत आसल्यार तुज्या पेल्याक जाप दी. नांतर तुज्या हातान तुजें तोंड दांप. सन्मान आनी अकमान उलोवण्या वरवीं येता. मनशाची जीब ताच्या नासाचें कारण जावं पावता. चडयोळो म्हणलें नांव आपणायनाका. तुज्या जिबेन पास मांडिनाका. कित्याक जशें सोरू लजे पडटा तशें फटकिऱ्याक कठीण शिक्षा मेळटा. व्हड तशें ल्हान विशयांनी अन्याय करिनाका. इश्ट जावच्या बदला दुस्मान जायनाका. जेजू क्रिस्त दे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां गुणायन जाणवा ह्या आवास्वरांत हांगा मेळटा. तुमी पळया, नव्या सोल्ल्यांत आमकां जेजू पश्चातापावंक आपोवणें दिता. तें आपोवणें पयल्यांत हांव न्हू, प्रवाद्यांत हांव न्हू, ह्या पात्रियार्कांत हांव न्हू, आनी देवान इस्रायल प्रजेक दिल्लें आपोवणें. ताचे उपरांत स्नानदातार जुवांव, ताच्या उपरांत जेजू पश्चातापावून देवा सरशी येवंक आनी देवा लागीं राजी जावंक आमकां आपोवणें दिता. आज हांगा आमकां सिराक सांगून दिता ग्रेस्तकाय आनी गर्व. म्हळ्यार ग्रेस्तकाय आनी गर्व आमकां सर्गाक व्हरना. ग्रेस्तकाय आनी गर्व आमचे नाश करता. त्या खातीर आमी कितें करी जाय? आमी देवाच्या उपादेशांक काळजावन जिये जाय. देवाच्या वाटेन आमी समको जाय. देवाचो मोग आमी करी जाय. देवाक आमच्या काळजांत जागो दी जाय आनी पातकी जिवीत सांडी जाय. न्हीज जावन आमचें पातकी जिवीत आमकां एक ब्लॉक आमकां मुखार वचोंक सोडिना. जावं पुरो ती जी ल्हान ह्या महापातकां आमकां ब्लॉक जावन आसात.
आमी पवित्रपणाच्या वाटेर जय जाल्यार देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आमचें जिवीत आनी जिवन बांदून हाडी जाय. त्या खातीर आमकां आज म्हायती दिता वो आवास्वर. आमी पळोवया पयलो पार्ट 1 तावन 8 पर्यंत, ताजे उपरांत 9 तावन 15 पर्यंत. एक उतरां कितली तीक्ष्ण आसात पळय आनी आमच्या काळजाक लागचे बरी सिराक आमकां सांगता. पळय पयल्या उतर, तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका, वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका. तुज्या ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका. ग्रेस्तकाय तुका मेळ्ळ्या जावंक पुरो, तें देवाचें आशिर्वाद. पूण ग्रेस्तकायेचेर पातयणी दवरिनाका. तूं पातयणी कोणाचेर दवरची? देवाचेर दवरी जाय. आज कितें जाता? म्हाका जाय तितलें बँक बॅलन्स आसा, म्हजे कडेन पयशे आसात, म्हाका बिझनेस आसा. आज कितलेशे जण तशे चिंतले ह्या पॅन्डेमिका वेळार तांकां काण धरणीक मारला. कितल्या कश्टांनी आसात. भायर येवंक जायनासतना ते कश्ट ते आसात. आमी म्हणटा वद्दाडते आसात. कित्याक? ग्रेस्तकायी मनशाक साल्वासांव दिना. ग्रेस्तकायी मनशाक देवाच्या राजाक व्हरून पावयना. ग्रेस्तकाय तुका दिल्या जाल्यार ती कशी उपयोग करी जाय तेय आमी आदल्या आवास्वरांत ऐकलें. तें कित्याक तूं ग्रेस्त जावन तुजे हात उदारे जावन दीत, दान धर्म कर, दुसऱ्यांक मजत दी. कित्याक देवान दिल्या म्हळ्यार वांटून घेवंक, स्वार्थी जावंक न्ही, खंडिती. त्या खातीर सबार जाणांनी चिंचा आसा, म्हजे कडेन दुडू आसा, म्हजे कडेन आस्त आसा, म्हजे कडेन वाहनां आसात. निमाणें ती खंयच्या फायद्याक? पळया ह्या दिसांनी आमी पळयता कोवीड संकश्टाच्या काळार लोक आजलो लोक ना. 2 दिसांनी 3 दिसांनी एका दिसांनी सकाळीं कोवीड म्हणून कळून संजेर देवादीन जाल्ले आसात. सिवियर अटॅक कोवीड करते आसा आनी मनीस आपणाचो जीव होगडायते आसा. ह्या जिवाक आमी कितें दिवंक साद आसा देवाक? तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका. मगो भाव भयणी, तुजी ग्रेस्तकाय ताचेर पातयणी दवर न्हू, तुजें जिवीत बांदिनाका. आज पण आमच्या भितर झगड्या कित्याक? पयशांक झगडें, आस्तीक झगडें. आवय बापूय जिवंत आसता पर्यंत झगडें आसना. आवय बापूय मेल्ल्या पडले मायच्या भांगार कोणाक, बाबाचे पयशे कोणाक, बाबाचें आस्त कितें आसा, पेटेन कितें आसा, ह्या गोड्रेजीन कितें आसा, हेंत चिंचे शिवाय जिवंत आसतना एक पोटी पळोवंक येवंक आमकां जायना. मनशाची ग्रेस्तकाय आज जावं पुरो सबार जाणां मोरतना धांवन येतात. ते एक सेंटिमेंट निमाणें येजईस. पूण ती जिवंत आसतना आमी कशें तांकां पळयता? तर ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका, वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका. म्हाका जाय तितलें आसा या आनी म्हाका कितें गरज म्हणना. देवान दिलां, वय देवान दिलां, देवा करगांदी, देवा सांगाता जिये. नाजाल्यार देवी नाका, इगर्जमताय नाका, मागणेय नाका, देवाचें उतरय नाका म्हणून तूं जिये नाका. ताचेर तूं पातयणी दवरिनाका. म्हाका जाय तितलें आसा अशें म्हणनाका, तें गर्व जाता. आनी तुज्या काळजाच्या अत्रेगां पोरमाणें जिवंक. खंयच्या अत्रेगा पोरमाणें? डिझायर्स ऑफ द हार्ट. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा पोरमाणें जिवंक. तुज्या वंदू उण्या फाटल्यान वचनाका. पळया, वंदू उण्यो सड जाताना, पयशे सड जाताना कितें म्हणजे पिसाय सुरू जाता. थोड्यांनी म्हाका सांगलें आसा, फादर कांय नातलें, गाद्यांत साबळे गंजी येतल्या, गल्फांत काम मेळ्ळें, परगांवांत काम मेळ्ळें, हांगा येयले पयशे जाले, कित्याक ताका बरें काम आसलें. पळया, काम दिवचें देवान, गांभीण काम करतात, नाम जागना. मागीर पयशे सबार मस्त पयशे जाले, कित्याक ते घर बांदताले, ते कार काडून दवरताल्यात, मागीर थोडे ते हांगा इन्वेस्ट करतल्यात, येल्ले जागे काणे, मागीर पयशे उरल्या काल करतात. थोड्यांक इल्ली सोयी सुरू जाता, गॅम्बलींग सुरू जाता. म्हाका मस्त जाणांनी सांगलें आसा, हॉर्स रायडींग आसा, ताचेर गॅम्बलींग करचें आनी थंय पयशे फोगडोवन घेतले आसात. मागीर दुसरें बॅट्टींग खंयचें? आमच्या क्रिकेट मॅचाचें बॅट्टींग. ताका तुमी आड वाटेन येतना आड वाटेन वचूंक तुमकां जाय तितले जण मेळटात. पळया, ड्रग्स काणी येवचे मनशाक ड्रग्स खंय मेळटा म्हणून जाता, हेरोईन गांजा खंय मेळटा म्हणून जाता. सोरो बंद आसल्यारय गांवांत आमच्या इलेक्शना टायमार सोरो खंय मेळटा म्हणून ताका कोत्ता आसा. ह्या दुसरें कितेंय तुका लगड काडचें खंय मेळटा तें तुका कळीत आसा. आनी तसलें मस्त आसा ह्या संवसारांत. ताणें गॅम्बलिंगान पयशे घाले, बॅट्टिंगान पयशे घाले,
जावं बरो क्रिकेट कबड्डी आनी कितेंगी गँग बांदले खंय अंडरवर्ल्डाची ओळख जाली आनी निमाणें ताजें जिवीत सगळें पिड्ड्यार जालें. उंदवण्या फाटल्यान म्हणून अनैतीक कामां व्यभिचारा बली जालो, काजरी जायनासतना भुरगीं जालीं आनी कोणाकय कळीत ना म्हूण चिंतून तो जियेते आसा. म्हळ्यार थंय कितें जाता, तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणें काळजाचे अत्रेगा मस्त आसात. काळजाचे अत्रेगा आसात म्हणून आमी त्या अत्रेगा फाटल्यान धांवूंक जायना. आनी थंय कितें जाता, थंय आमी सोलवता, थंय आमी रडटा, थंय आमी बुडटा. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणें जिवोंक तुज्या वंदोवण्या फाटल्यान युअर टेम्पटेशन्स, युअर डिझायर्स. मग अशें भाव भयणीन आमकां कळीत आसा, तुमी ह्या दिसांनी पळयतात नाका जाल्ले पुरो पार्ट्यो चलतात, रेव पार्टी पिवोवचें, ड्रग्स काडून घेवचें आनी गव्हर्मेंट धरता थोडे नायट क्लब्बां, थोडी आपणाकच विकून घेतात पयशां खातीर, व्हडल्या व्हडल्या हॉटलांनी कितें जाता तें तुमकां ह्या संवसार तें सगळें कळीत आसा. कित्याक ह्या संवसारांत अशें सकट घडटा, कित्याक हे 4 संवसार भोगल्यार आमकां कळटा आनी आतां ह्या माज्जत बरी चड आनी चड आमकां नॉलेज मेळटा. आनी आमी आसा हांगा गांवांत हांव नेवचें सोंपरो थोड्यांनी म्हाका सांगलें आसा, आवय बापाय रडतात भुरगीं, ताका कांबळ्याच्या पिश्या लागला फादर, तो रेड्या फाटल्यान धांवता फादर, आनी तो कोंब्या काटा फाटल्यान धांवता फादर. म्हळ्यार रेस्पॉन्सिबिलिटी ना, जबाबदारी ना. आळशी आनी सुखारी, जाणू हांवें सांगता, आळशी आनी सुखारी मारतात. वंदोवण्यो खंयच्यो त्यो वंदोवण्यो आमकां आसात. थोड्यांक सांगचें आसा, घरा बसून बोर जाता, त्या खातीर हांव कितें करतां, हांव सोरो पियेतां. म्हाका कितें करतात, दुसरें खंयचें तें गुटखा तोंडान घालचें. म्हाका अशें भाव भयणीनो, आमची कोडू आमी नास करनान घेता वंदोवण्या फाटल्यान. आज आनी एक वंदोवणी आसा, हें वॉट्सॅप फेसबूक सकट आसा, ते एक वंदोवण्यो आमकां थोडे फावटी आमकां अश्लील संवसाराक व्होरून व्हरतात, आमचे मोत नास करतात, आमचो सगळीचो उसवाड आमच्या मोतीचेर येनातले बरें करतात. त्या खातीर आज देव आमकां जागवण दिता, देवाची जाणवाय जागवण दिता. फ्रँकली न्ही सिराकासो बोकू. त्या खातीर हांवें तुमकां सांगून आसा, देवाचें उतर देवाचो ताळो. आज देवाचो ताळो कितें सांगता म्हाका, तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका, वा म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका, तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणें जियोंक, तुज्या वंदोवण्या फाटल्यान वचनाका. काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणें जियोंक, तुज्या वंदोवण्या फाटल्यान तूं वचनाका. म्हजेर कोणा पदवी आसा अशें म्हणनाका. थोड्यांक एक आकार आसा, देवी ना, दिवसारी ना, हें पुरो सकट बेश्टें, कारे पिये गम्मत मार, म्हजेर कोणाक पदवी आसा, हांव इतल्या वर्सां हांव जियोना गे. थोडे सांगता 40 वर्सां हांव तो पियेता, 40 वर्सां हांव तो रावडिजम करता. कितल्या वर्सां आनी कर आड वाट्यान तूं जियेताय जाल्यार ते तुजें सल्वासांव ना, तुजें अत्मोस नास करून घेताय. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें स्वार्थ, गर्व, हांकार बाडाय दाखयनाका. कित्याक सर्वेस फॉर तुका कॅस्त लायलेल्या बगार रावंचो ना, कॅस्त लायलेल्या बगार सर्वेस फॉर तुका रावंचो ना. हांवें पथक केलें, पूण म्हाका कितें वायट जालें. थोड्यांनी सांगचें आसा, हांव पथकांत जियेता, हांव कुमसाराक वचना, हांव मिसाक वचना हांगा. आनी एक थोड्यांक कितें म्हणटात, एक निबाके निवणे म्हणटात, हांव ह्या गांवांत मिसा नात, ह्या गांवांत आमकां प्रॅक्टीस करूंक जायना. पूण तुजो भावार्थ मिसाचेर न्ही, भावार्थ क्रिस्ताचेर, काळजांत तावन सुमयेचेर पातये. सुमयेचेर भावार्थ दवर. तूं आनी तुज्या घराण्या बाचाव जाय जंय, आशिर्वाद जाय जंय, सुमयेच्या मेटान समको जंय, तर सुमयेचेर भावार्थ दवरो. कित्याक सर्वेस फॉर तुका कॅस्त लायलेल्या बागार रावंचो ना. आनी ती कॅस्त कशी येतली, केदाळ येतली, खंयच्या वेळार येतली, म्हाकाय कळीत ना, तुकाय कळीत ना. आमी देवाक काल्तिमान घालून जियोंक आसा. आनी थोडीं आसात, हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें, हांवें पातक केलें म्हाका कितें वायट जालें. तो पातका वयर पातक करते आसा फादर, ताका कांय जायना, ताचें जिवन जावं पुरो आमकां तशें दिसता. पूण एक न्ही एक दीस ताका येता, देव दोरी लांब सोडटा, पूण केदाळा अर्न दिता तें आमकां कळीत ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस फॉर बोसो स्नीक. मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, देव दयाळ, काकुळदार, मोवाळ, मोगाळ, इज कंपॅशनेट गॉड, मर्सिफुल फादर. त्या खातीर त्या आज जावं पुरो कितलोसो लोक कितलेशे ह्याजाक सरले. 500 वयर एका समीक्ष प्रकार 700 ह्याजाक आनी रिलिजियस बोवड सकट मेळून लोक सुमार जाल्लो. पूण आज हांव वाचून उरलां जाल्यार, हांवें चिंतलें हांव वाचून उरलां जाल्यार देवान म्हाका एक अवकाश दिला.
जावं पुरो कोविडांत हांव येतो आसलो, देवान म्हाका वाचयला, देवाक ताची एक आशा आसा. त्या खातीर हांवें चिंतलें आतां जावं पुरो ह्या दिसांनी आमकां चड भयर वचूंक जायना, सुवार्ता परगडूंक जायना. दिसपडतो नियाळ दिवया, सिराका ग्रंथ भितर पैण करया, किर्तनां संगता मागणें करया कानडी भाशेन, तशेंच इंग्लीश भाशेन. बी हिल्ड, कितें सुमेची सुवार्ता आमकां करूंक जाता, कित्याक ह्या सुवार्ते द्वारे आशिर्वाद मेळटात, आमकांय मेळटात, आयकुच्या लोकांकय मेळटात. त्या खातीर सुमया खातीर करशिया, बरेपणा खातीर करशिया, बरें आमी करया, बरें उलोवया, बरें चिंतया, बरें जियेवया. कित्याक सर्वेस फॉर भोव सोंसणीक. थोडे फावटी आमची हस्कत काय आसा ना म्हूण ना, म्हाकाय हस्कत काय आसा, तुमकांय हस्कत काय आसा. हस्कत काय आसा म्हूण हस्कत काय पडोनूच आसचें पळया. चिखल आसा म्हूण चिखलान पडोनूच आसचें पिशें पडो. चिखलांत रावन आमी भायर येजय आनी ती सकत आमकां देवाचें उतर दिता. बोक्साणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पातक करिनाका. थोड्यांक चिंतचें आसा कुमसार एक लायसन्स वैगी बोक्साणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पातक करिनाका, पातका वयर पातक करूंक वचनाका. आनी ताची काकूळ तूं ओडू आनी म्हजी सगळीं पातकां तूं बोगशिता अशें म्हणनाका. डोंट टेक फॉर ग्रांटेड युअर साल्वेशन. डोंट टेक इट लायटली. तूं एक क्षुल्लक जावन खाण घेनाका. हें म्हजें सल्वासांव, हें म्हजें बोगसाणें. देव आमकां अवकाश दिता, देव ताच्या मोगान आमकां व्हरता, तो आमकां आपोवणें दिता. कित्याक काकुळटू आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात. पण देवा कडेन कितें आसा? काकुळटी आसा, क्रोधी आसा. आज आमी ताचे सुस्निकायेचे मुखामळ पळयता जेजू द्वारे. जेजू आमकां बापा सांगी कनेक्ट दिवंक आयला, म्हळ्यार एकवटावंक आयला. त्या खातीर आमकां जेजू द्वारे साल्वासांव. तो सोंसणीक देव. आतां सोंसणीक देव आनी हे सोंसणीकायेचो काळार आमी आसांव. कित्याक काकुळट आनी क्रोध दोनी ताच्या कडेन आसात. आनी पातक्यांचेर ताचो राग पेट्टा. केदाळा कशें खंय कोणाकी कळीत ना, पातक्यांचेर ताचो राग पेट्टा. सर्वेस्पराशी परतून येवंक गळाई करिनाका. आज ना फाल्यां म्हणून तुजी परतवणी पाटी घालिनाका. सर्वेस्पराशी देवात येवंक गळाई करिनाका. आज ना फाल्यां म्हणून तुजी परतवणी म्हळ्यार कुमसार पाटी घालिनाका. त्या कुमसारा द्वारी तूं ताची कुरपा जोडून घे. तुजी पातकां सांड आनी देवातें फाटी येवंक, देवातें फाटी परतोवंक गळाई करिनाका. कित्याक अवचित तूं सर्वेस्पराचो राग पेट्टलो, अवचित पेट्टलो आनी केस्तेच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. देवाचो राग केदाळा कसो पेट्टा आमकां कळीत ना. हे नेचर केदाळा रिएक्ट करता आमकां कळीत ना. तेंय सल्वासांवाक राखोन आसा खंय. आनी आज आमी कश्ट थांव. कित्याक अवचित सर्वेस्पराचो राग पेट्टलो आनी केस्तेच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. जजमेंट डे तुजो सत्यानाश जातलो. ओळो 8. अन्यायान जमयलेल्या ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका. अन्यायान जमयलेल्या ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका. अन्यायान जमयलेलें तें तुजें जावंक साधना. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना. त्या खातीर कितें अन्याय आसा करूंक वचनाका. अन्यायान खाण गेले पयशे, अन्यायान करचें तुवें, जावं बरो रीण खाण गेल्या फाटीं दिनाय, तें अन्यायीत थोय. कितें दिता म्हूण सांगलें तुवें. त्या खातीर म्हज्या भाव भयणीनो, परत एक फावटी हांव तुमच्या खातीर वाचतां. तुज्या ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयणी दवरिनाका. वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणें जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्वर तुका क्यास्त लायलेल्या बागार रावचो ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्वर भोव सोंसणीक. बोगसाणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पातक करिनाका. ताचे काकूळ तूं ओडू आनी सगळीं म्हजी पातकां तो बोगशिता अशें म्हणनाका. कित्याक काकूळ आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात आनी पातक्यांचेर ताचो राग पेट्टा. सर्वेस्पराशी परतून येवंक घडाई करिनाका. आज ना फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटीं घालिनाका. कित्याक अवचित सर्वेस्पराचो राग पेट्टलो आनी केस्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. अन्यायान जमयलेल्या ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरिनाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना. मुखलीं उतरां आमी पळोवचीं जाल्यार आमी उलोवण्यांत कशें आसत जाय. ओळू 9 तावन 15 पर्यंत. हर वाऱ्यांत वासूड नाका, हर वाटेन सल नाका. म्हळ्यार कित्याक खंयच्या वाऱ्याक आमकां वासूडचें आमकां कळीत आसा. हळ्ळेंत आसल्यांक आमकां ल्हान आसतना केदाळा वाऱ्याक दरिजे, केदाळा वारें येता, खंयच्या कुशीन वारें येता.
कित्याक जावं बरो आमी आसोडटाना या बात वाऱ्याक धरताना हें सगळें आमी करताले हांव. हर वाऱ्यांत वासोड नाका, हर वाटेन चल नाका. वाटो 100 आसात. आज म्हाका ह्या जाग जावन कितल्योय वाटो आसात म्हाका, पूण हर वाटेन चल नाका. क्रिस्ताच्या वाटेन चल. पवित्रत्वेच्या संगत जिये. तुज्या समजणेन थीर राव आनी एकाच उतराचो मनीस जा. पण समजून थीर राव. थोड्यांक कन्सिस्टन्सी ना चिंतपान. दे आर वेवरींग म्हळ्यार हलतात धलतात. तशें जावंक साधना. ताका तकलेंत अस्कत म्हणटात. तकलेंत अस्कत मनीस आमी जावचे न्ही. इवन मागण्यांत ती कॅरिस्मॅटीक रितीन ती मागण्यांत ती क्रिस्ती वावरतात ती पवित्र सभेन ती आमी अस्कत जावं नजो. खंयचीय कोणी व्यक्ती आमी खंय अस्कत जाल्ल्या फुडलें कितें जाता, आमी पडता आमचें जिवितांत पडता. समजणेन थीर राव म्हळ्यार आमची समजणी कोण दिता आमकां? देव दिता. त्या समजणेन थीर राव. भिये नाका. आज सबार हे मागजें तें आमकां बेस्टायता. भिये नाका, तूं थीर राव. दुसरें, एकाच उतराचो मनीस जा. डबल उतराचो न्ही, 2 उतरांचो न्ही. आतां एक सांगताय मागीर एक सांगताय. हांव आत्तां येता फादर. थोड्यांक सांगचें आसा आत्तां येता म्हळ्यार. हांव आत्तां येता म्हणून राखून 1 वरा उपरांत येता. 5 मिनटां येवन थंय आसा फादर. हांची 5 मिनटां म्हणल्यार पुरो म्हाका कळ्ळें. हांची 5 मिनटां म्हणल्यार 2 वरां. 2 मिनटांनी हांव पावलो. म्हाका अशें भाव भयणीनो, एकाच उतराचो मनीस जा. टायम सांगताय हांव 9 वरांक येता, 8:45 पाव. इल्लें पयलेंच पाव, 5 मिनटां पयलेंच पाव. नाजाल्यार टायम सांगा नाका. नाजाल्यार तुका येवंक लेट जाता, जावं पुरो. तुवें ताजेवन पयलें पावल्यार आतां सांगताय थोडे फावटी हांव 10:30 पावता, 10 पावल्यार प्रॉब्लेम ना. कित्याक आमी सांगचें न्ही म्हळ्यार एकाच उतराचो मनीस जा. सबार फावटी आमी कितें जाता, आमी एक सांगता हांव करता आनी एक. पळयात, ज्या मनशाच्या उतराक कोण पाती येता त्या मनशाक गौरव आसा. त्या खातीर म्हणटा तो गिसेबा ताचें उतर तो सांगलें बरें करता. आनी तो एकाचो शब्दसो मनीस. पण आज उतराद्वारे आमकां गौरव. आमी सांगलें साबलेंत सापचें न्ही. घरा थोडे फावटी आवय भुरग्यांक करतात. ते भुरगीं कॅरत करनात. बापोय सांगलें सांगते आसता, भुरगीं कॅर करनात. तुजी उतरां जोक्तेची तांकां कळत जाय. म्हजो बापोय एक उतर सांगल्यार करेक्ट सांगता, म्हजी आवय एक सांगल्यार करेक्ट सांगता. सबार फावटी आमी साक्स जाय. त्या खातीर देव आमकां आपोवणें दिता. आयकूंक सुडसुडीत जा, पूण विचार करून जाप दी. विचार करून जाप दी. पण आयकूंक सुडसुडीत जा. कितें आयकूंक आसा सुडसुडीत जा. विचार करून जाप दी. उठूक जाप दी नाका. उडन पडा नाका. सांगूंक जाय तें तुका कळीत आसल्यार तुज्या पेल्याक जाप दी. कळीत आसल्यार पेल्याक जाप दी. थोड्यांक कळीत आसना, बेश्टे सांगते आसतात. सांगतात न्ही भिंडी सोलां सोडते आसा म्हणून, रायलां सोडते आहा म्हणून. नांतर तुज्या हातान तुजें तोंड दाम. कित्याक तुजी जाणवाई देव तुका दिल्ली ती पाड करिनाका. तुजें नांव पाड करिनाका. सांगूंक जाय तें तुका कळीत आसल्यार तुज्या पेल्याक जाप दी. नांतर तुज्या हातान तुजें तोंड दाम. गापचूप. सन्मान आनी अकमान उलोवण्या वरवीं येता. पळया, सन्मान आनी अकमान उलोवण्या वरवीं येता. तर आमचें उलोवणें कितलें गरजेचें न्ही पळोवया. मनशाची जीब ताच्या नासाचें कारण जावंक पावता. जकोबाचें पत्र तुमी वाचा टायम मेळ्ळ्यार. हे म्हजो प्रसंग जातेच. जकोबाचें पत्र 3रो वाचलो. जिबे विशयां सांगता. ही जीब कितली डेंजर गी म्हणून. येत्त जिबेन स्तुती करता हांव, येत्त जिबेन गाळी सवे दिता हांव, सकड करता हांव. त्या खातीर हांगा सांगता मनशाची जीब ताच्या नासाचें कारण जावंक पावता. गोवा बैले मदें झगडे जावचे न्ही जिबे वरवीं. जीब भुरगीं कुटुंबांत शेत सामारान जीब सांबाळटा तो जीव सांबाळटा. त्या खातीर जीब सांबाळटा ती जाणवाय काम करता. चाडयोळो म्हणलें नांव आपणाय नाका. थोडी हांगा आसलें तें सांगचें तें आसलें हांगा सांगचें. चाडयोळो जाय नाका. खोबरोळो जाय नाका. आमी म्हणटा तो गिसेबा तो खोबराळो तो चाडयाळो. थोड्यांक हेंच काम. चाडयो सांगच्यो, खोबरो करच्यो, गॉसिप करचें. पापा फ्रांसीस सांगतात ती कोण चाडयोळो खोबरो करतात ती गुन्हेगार खंय. चाडयोळो म्हणलें नांव आपणाय नाका. तुज्या जिबेन पास मांडी नाका. कोणाकी जिबेन पास मांडी नाका. कित्याक जशें सोरू लजेक पडटा तशें फटकेऱ्याक कठीण शिक्षा मेळटा. फटकेऱ्याक कठीण शिक्षा मेळटा. त्या खातीर आमी फटींच्या संवसारान जिवचें न्ही. फटीपणान आमी जिवचें न्ही. खोट्यापणान जिवचें न्ही. ओडू तशें ल्हान विशयांनी अन्याय करिनाका. ओडू तशें ल्हान विशयांनी अन्याय करिनाका. इश्ट जावच्या बदला दुस्मान जायनाका. इश्ट जावच्या बदलाक तूं दुस्मान जायनाका. म्हाका भाव भयणीनो,
आमकां आज ही जाणवायेची उतरां सिराक सांगता. ह्या जाणवायेच्या उतरां प्रकार आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा. हांवें सांगलें सिराकाच्या ग्रंथांत आमचें पयण म्हळ्यार एकलो पयण करता करतना तो बेश्टें पयण करना. तो दिशेन दिशेन पळयता, वाट पळयता, कॉन्सन्ट्रेशन करता. आज आमी ह्या बुकान पयण करतना आमच्या जिविता वयर आमी नदर मारची. आमचें एकाग्रता या कॉन्सन्ट्रेशन देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडचें, जाणवायेन भरचें. तर आमचें जिवीत जाणवायेन भरलेलें जिवीत जावं दी म्हणून आज मागया. एक घडी भर दोळे धांपून आमी मागया. आयच्या दिसा आमी आयकलीं उतरां. सिराकाचो ग्रंथ 5वो आवाजवर. आज तुजी ग्रेस्तकाय देवान दिला जाल्यार देवाक अर्गां वाकळणी होगळाप दी. तूं सुराती जायनाका, कंजूस जायनाका. सुरात्याक सर्गराजान जागो ना. दिरवें सर्गराजान पूण जाय हांगा न्ही. त्या खातीर तुजी ग्रेस्तकाय देवान दिल्या जाल्यार देवाक अर्गां दी. दुसऱ्यांक दुरसा नाका, हिणसी नाका, दगदी नाका, दुबळ्यांचें जेवण काडी नाका, गर्व पावा नाका. म्हाका म्हजेर कोणा पदवी आसा, म्हाका कोण हाड रावतलो, फातर हांवें इतलें केलें कालें जालें, हांव इतलो पियेता, सगळी बोतल पियेता, बोतल पडटा हांव पडना. आनी अक्रम संवसारांत अक्रमी जायनाका. देव तुका शिक्षा लायल्या बगा रावचो ना म्हणटा आयचें हें वाचप. बोगसाणें मेळटलें म्हण चिंतून वयर वयर पातक करिनाका. देवाची काकुळटी सांगाता केळा नाका. आज ताची काकुळट आमच्या कुटुंबाचेर, भुरग्यां बाळांचेर, आमचेर हर एकल्यांचेर देवन येसय. त्या खातीर ताच्या काकुळटी खातीर आमी मागया. आज ताची काकुळट आमचे भितर वाडोवन दी. आज देवा थंय आमी येवंक घडाय करची नाका. कित्याक आज ना फाल्यां म्हणून तुज्यो कुमसार तूं फाटीं घाली नाका. देवा लागीं ये. देव तुका ताच्या कृपेन भरता, आशिर्वादान भरता. सर्वेस्वराचो राग केदाळा पेटता तें आमकां कोणाकी कळीत ना. आज आमकां ह्या पॅन्डेमिकान कितलोसो नश्ट केला. कितलींशीं कुटुंबां पिड्ड्यार केल्यात. कितलीं आमचीं भाव भावडां कश्टांनी आसात. आमकां कळीत ना. जावं पुरो मनशान केल्लेंगी ह्या नेचर रिएक्ट करता गे आमकां खंयचेंय कळीत ना. पूण आमकां कळीत आसा हें व्हायरस आमकां नाश करता. तर आमी कोणा वयर वचून रावूं जाय? आमच्या सर्वेस्पर देवा वयर वचून रावूं जाय. तो आमकां केदींच हात सोडिना. तो आमकां राखता, तो आमकां ताच्या वाटेन चलयता, तो आमकां जैत दिता. त्या खातीर अन्यायेन जिये नाका. त्या जमयलेल्या ग्रेस्तकायेचेर तुजी काळीज दवरिनाका. आज उलोवण्यांत तुवें शाणेपण वापरूंक आसा. कितेंय उलयल्यार जाता, कशेंय उलयल्यार जाता. आनी आमची मर्याद आमी होगडावन घेवची न्हय. आज आमची जीब आमी नियंत्रणांत दवरूंक शिकया. कोण जीब सांबाळटा तो जीव सांबाळटा. कित्याक ल्हान ल्हान विशयांनी अन्याय करिनाका. इश्ट जावच्या बदला दुस्मान जायनाका. तर आज आमी देवाचे इश्ट संवसारांत आमच्या भाव भावडां खातीर मागतना तांचे इश्ट आमी जाता. देव आमचे कश्ट पयस करतलो. आमी घडीभर मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळाप वोकाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी स्वर्ता परगट करूंक तुवें कृपा दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. ही स्वर्ता आयकल्ल्या परजेचेर आशिर्वाद घाल. गांवांत परगांवांत देशांत विदेशांत अशें हर एकल्यांक तूं आपड. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाद्वारे हर एकल्यांक आशिर्वाद बेसांव तूं दिते आसाय. तुज्या सेवकाक बळोवन कर. ही स्वर्ता परगट करून तुवें आपोवणें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. ह्या स्वर्तेद्वारे आमच्या लोकांची जाणवाय सोडून दी. पवित्रत्म्यान ती बरोवन दीत. सर वायट विघ्नांत हांव तूं तांकां राख. तांचे वयरचे दाड सर पयस कर. जेजू तुवें सांगलां जे म्हज्या नांवान ते मागताय ते हांव दितलो. आज सर शिरापतावन अनकरातावन पत्कातावन आमकां सुटका दिवपाची शातापाची कृपा दी. पिडे शेडेतावन कितलोसो लोक ओळवळ ते अंथरुणार आसा, व्हीलचॅरार आसा, कश्टांनी आसा, निराश्रिता, निर्गतिका, अनाथ, विधवे, विधुरां ह्या पॉवर्टी लायन सकल आसा. खावंक जेवंक ना तांचेर दया दाखय. व्हेंटिलेटर आयसीयून क्वॉरंटायन जावन आसा तांचेर दया दाखय. सगळ्या संवसाराचे तुजे आशिर्वाद देवन येवन आज वाचलें वाचप आमचो भावार्थ मागण्याची बीत घट करून दी. तुज्या वाटेन समकोक आमकां बोळो घटाय आशिर्वाद मेळोवन दी. टच अस लॉर्ड, अनॉइंट अस लॉर्ड, हील अस लॉर्ड, ब्लेस अस लॉर्ड. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत. जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका.
सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलीन सोजू शिवमोग्गा दिएसीस येसू स्पर्श पंगड म्हज्या खातीर आमच्या दिएसीसी खातीर स्वार्थाच्या मिसावा खातीर मागा. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या मिसावा खातीर तुमी मागा. मग न्हू तुमकां हो संदेश रुचलो जाल्यार थंय आमच्या कमेंट बॉक्सान तुमी कमेंट घालयेत, तुमचे तेसावां तुमी धाडयेत. ह्या आमच्या वॉट्सॅपाचेर तुमी आमकां तुमचें फीडबॅक दिवं येता. आनी साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता मुखार करा. तुमच्या कडेन वॉट्सॅप आसात, फेसबूक आसा जाल्यार दुसऱ्या कडेन वांटून घेवया आनी सुवार्तेचे आशिर्वाद तांकांय लाबोवन दी. फाल्यांच्या दिसा आमी म्हणजे मुखलो म्हजो टॉक मुखल्या सुनवाराक अवस्वर सिराकाचो ग्रंथ 6 अवस्वर. तो अवस्वर आमकां कितें सांगता? इश्टागाते विशयान सांगता. सगळो अवस्वर तुमी पळयल्यार इश्टागात जाणवाय जोडूंक वाट 2 विशय आमी पळयता. 1 तावन 30 आनी 7 पर्यंत वळ आसात. त्या खातीर आमी वाचून तयार जावया आनी आमकां देव ह्या अवस्वरांत बरें आपुणून गूण करूं दी म्हणून आमी मागया. परत तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी